दिव्यवाणी 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 Ergan tuka sumian Jezu, oglap tuka sumian Jezu. Jezu Krista te moga chabao benino, आज सुमियाच्या पाशावांचो आयतार या थाळयांचो आयतार. आयचो वांजेल मातेवाचो वांजेल आवास्वर विसनीचो वळू सौदा थावनो. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजका सरशीं गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजलीं आनी त्या दिसा तावन ताका धर्न दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो. पुगनातल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी कुशी? जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फाल्याण्या मनशा सरशीं वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला, हांव म्हज्या शिसा सांगता तुज्या घरा पास्काची परवण करतां. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातस आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. शीस आंकांतले आनी एकलोस हांव वेतो सोम्या अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगता पलंगाणांत आत घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय खटा खटा. जल्मोंकूच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री? जेजून जाप दिली, तूंच तें सांगताय. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितस तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिवन म्हळें, घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्गां दितस तांकां ती वांटली, म्हणून तुमी सुमेस्त हांतलें पियेया, कित्याक हें म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें. सुमेस्त मनशा पासत पातकांच्या बोगसण्या खातीर तें वारोवतलें. हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव 10 फळांचो रोस तुमचे सवे नव्यान पियसर ह्या फुडां तो हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातस ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरन गेले. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, आयचे राती म्हजे थंय तुमी विश्वास कणटेल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गोवळ्याक जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बकरे शिंपडतले. पूण म्हाका जिवांत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गलिलियाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणलो, हेर सगळ्यांक तुजेर विश्वास सुकत जाल्यारय म्हाका सुखसो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतस हांव तुका सांगतां, आयचे राती कोंबो 7 घालचे फुडें 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणलो, तुजे सांगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारय हांव नाकारचो ना. तेच परी हेर सक्कड शिसी म्हणाले. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगता गेतसेमनी नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणलो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करतां. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या 2 पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जालो
आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरता अशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी शिकें फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सोडून दित. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या सिसासरशी आयलो आनी ते न्हिदोवन आसलेलें तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणलो, हें कितें? 1 घंटो भर म्हजे सांगाता जागे रावोवंक तुमच्या नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. परत्यान दुसऱ्या फावटी तो फाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, हे संकश्ट हांवें भोगल्या करीत तें निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शीस न्हिदोवन आसलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकल्ले, पूण तांकां तशेंच सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्याच उतरांनी मागणें करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या सिसा लागीं म्हणलो, कितें आनीकय न्हिदोवन विशेव घेतात? पळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धर्न खोट्या मनशाच्या हातान दितले. उठा, या आमी, म्हाका घातान पराधीन करतलो आयला. अशें उलोवन जेजू उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय येवन पावलो. ताचे सांगात तालवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हड एक जमो आसलो. प्रधान याजकांनी जुदेवांच्या मतबाऱ्यांनी तांकां धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो, जाचो हांव उमो घेतां तोच तो ताका धरा. तो आयिल्लोच शीद जेजू सरशी वचून नामान मेस्त्री म्हणलो आनी ताचो ताणें उमो घेतलो. जेजून ताका म्हळें, इश्टा, करूंक आयलाय तें काम बेगीन करन सोड. तितल्यार ते जण फुडें सरले आनी ताका तांणी घट्ट धरलो. त्या दाळा जेजू सवे आसलेल्या भितर एकल्यान आपली तालवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एक नौकाराक मारली आनी ताचो कान कापोवन गेलो. तवळ जेजून ताका सांगलें, तुजी तालवार पोत्यांत घाल. जे कोण तालवार घेतात ते तालवारीन नाश जातले. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तूं चिंताय? पूण तशें केल्यार घडोवंक जायच म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें? तवळ जेजू जम्याक म्हणलो, सोरांक धरूंक आयिल्लेल्या बरी तालवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक आयल्यात. दिसान दीस हांव देवाळांत तुमच्या मदेगांत बसून शिकयत आसतलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तकी बरयिल्लें पूर्ण जावचे खातीर हें सर्व अशें घडलां. इतल्यार शीस सक्कड ताका सांडून पडले. जेजूक धरलेल्यांनी ताका श्रेश्ठ याजका कायफासा मुखार व्हेलो. थंय शास्त्री आनी लोकांचे मतबरी जमो जाल्ले. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान सोलून श्रेश्ठ याजकाच्या राजांगणा पर्यंत गेलो आनी भितर सरन हें सगळें कशें रावत म्हूण पळोवचे खातीर वचून राखवाल्या संगी बसलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी श्रेश्ठ नीती सभा जेजूक मोर्नाचें फर्माण दिवचे खातीर फटकिरी रुजवात सोदताले. सबार फटकिरे साक्षीगार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाल्ली रुजवात मेळ्ळी ना. शेवटी 2 साक्षीगार मुखार येवन म्हणाले, देव मंदिर मोडची आनी 3 दिसांनी परत्यान ते बांदची आपणा शाती आसा म्हूण हाणें म्हळां. तितल्यार श्रेश्ठ याजक उबो रावन जेजू लागीं म्हणलो, तुजे विरोध आनी हाडलेल्या फिर्यादींक तूं कांय जाप दिनाय? पूण जेजू ओगोस्सू रावलो. तवळ श्रेश्ठ याजकान ताच्या लागीं म्हळें, जिवान देवाचे नांवी सोपूत घालून हांव तुका विचारतां, सांग आमकां, तूं क्रिस्त देवा सोपूत वैगी म्हणून? जेजून ताका जाप दिली, तें तूंच सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां,
ह्या फुडा मनशा पुताक सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलोलो आनी अंतराळाच्या कुपा वयल्यान आयलोलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेष्ठ याजाक आपल्या आंग वस्तूर पिंजून म्हणालो, हे देवनिंदा सई, आनीक आमकां साक्षांची गरज कितें? ताणें केल्ली देवनिंदा आतांच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी जाप दिली, ताका मरण फावो. उपरांत ताच्या तोंडार तांणी तिंपी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो आनी हेरांनी ताच्या तोंडार तापडां मारन म्हळें, ए क्रिस्ता, तुका मारलोलो कोण तो? प्रवाद करन आमकां सांग पळोवया. तेणें पेद्रू भायर आंगणान बसून आसतना श्रेष्ठ याजकाच्या साकरनी मदली एकली ताच्या सरशी आयली आनी म्हणाली, तूंय गलिलेयाच्या जेजू सांगाता आसुल्लोय. पूण पेद्रून सकडा मुखार नाकारन म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तो भायर वेताना दारवाट्या कडेन आनी एक साकरनीनी ताका देखलो आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, होय नाजारेच्या जेजू सांगाता आसुल्लो. परत्यान ताणें नाकारन सापुता काल म्हळें, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी थोड्या वेळान तेणेंच सरशी आसलेले आयले आनी पेद्रू लागीं म्हणाले, नीज जावन तूं तांचे पैकी एकलो, तुज्या उलोवण्यांतच तें कळटा. तवळ पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सापोत घालून म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी त्या घडये कोंब्यान साद घालो. तवळ पेद्रूक उगडा आसायलो जेजून म्हणल्या उतरांचो, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी भायर वचून तो गळगळ्यां रोडलो. सकाळ जाताच प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मातबाऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मारचो म्हूण थाराव घेतलो. उपरांत तांणी ताका खोडो घालून रोमी अधिपती अधीन केलो. तवळ ताका पराधीन केल्लो तो जुदास जेजूक मोर्नाचें फर्माण दिल्लें तें पळोवन आपल्या अंतस्करणाच्या कांतोवणेन विरार जालो आनी रुपयांची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मातबाऱ्यांक दिवंक म्हणून पाटी व्हरून गेलो. तो म्हणालो, हांवें पाप आदारलें, निरापराधी रगत हांवें विक्रीत केलें. पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले, आमकां तें पडोवन वचूंक ना, तूंच तें पळोवन घे. तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवळांत उडयली आनी वचून गळपास घेतलो. प्रधान याजक ती नाणी विंचून म्हणाले, रक्ताचो दुडू हो, तो पवित्र खजानांत घालूंक आमच्या कायद्यांक विरोध. आनी आपणा मदें आलोचन करन परगाव्यांक मातये पावच्या खातीर कुंभार असो गादो तांणी मोलाक घेतलो. ह्या पासत आज पर्यंत रक्ताचो गादो म्हणलें नांव पडलां. अशें पूर्ण जालें येरेमिया प्रवाद्यान म्हणलें तें. तांणी रुपयाची 30 नाणी घेतलीं. मनशाक बांदलेलें मोल तें, इस्रायलकारांनी बांदलेलें मोल. आनी सुमयान म्हाका फर्मायिल्ल्या प्रमाणें कुंभाराच्या गाद्याक ती मेजली. उपरांत जेजूक आड अधिपतीचे हुजीर उबो केलो. अधिपतीन ताका सवाल केलें, तूं सुदेवाचो रायवे? जेजून जाप दिली, तें तूंच म्हणटाय. पूण प्रधान याजकांनी आनी मातबाऱ्यांनी ताजेर मांडलेल्या फिर्यादींक जेजून जाप दिली ना. तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सकट ते सांगतात तें तुका आयकना? तरी पूण जेजून एकाकी जाप दिवनातली पळोवन अधिपती भोव चड विचमीत जालो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना पैकी लोकांन मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बाराबास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमो जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो, हांवें कोणाक सोडून दिजय म्हूण तुमची खुशी, बाराबासाक वा क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? तांणी मोसरान ताका धरून दिलो म्हणलें पिलात बरें जाणा आसलो. अशें पिलात नित्य आसनार बसून आसतना ताच्या पतिणेन ताका जागरान धाडलें, तूं त्या निरापराधी मनशाच्या रगड्यांक वचनाका. ताचे निमती गेल ते राती हांवें स्वप्नान जायतें सोंसलां. त्या वेळार भितर प्रधान याजकांनी आनी मातबाऱ्यांनी बाराबासाक मागी जाय आनी जेजूक जिवेशी मारय जाय म्हणून लोकां पोसलायलें. देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणाक सोडून दिजय म्हूण तुमची खुशी?
अशें म्हणून तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार बाराबासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटा ते जेजूक हांव कितें करूं विचारलें पिलातान. तांणी समेस्तांनी जाप दिली, ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें कित्याक, कितें चूक ताणें केल्या. पूण ते आनिकी व्हडल्या तळ्यान उपराठ्यो बोबो मार म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाच्यांनी कांय चलना, बदला गडबडच चडटा म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो, ताचें रगत पडू आमचेर, आमच्या भुरग्या बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बाराबासाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जर्मान मारून कुर्सार जोडच्याक ताका शिपायांचे अधीन केलो. थवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राज आंगणांत व्हरून ताजे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताजें आंग वस्तूर तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांटेसो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेतकाठी दिली आनी ताच्या मुखल्यान दिंब्यांनी पडून ताजी केळकुळां करून ते म्हणूंक लागले, नमान सुदेवांच्या राया. आनी ताचेर ते थिंपी उडयतले आनी ताच्या हातांतली बेतकाठी काडन ताच्या मस्तकाक मारतले. शेकीन ताच्यो केबडायो करून जातस रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. ते भायर वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरीस वोवंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोता म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणल्या कडेन ते येवन पावले. थंय रक्ताबोळ बोरशिल्लो वायन ताका तांणी पियोवंक दिलो. तो ताणें सकलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंग वस्तूरां तांणी सोडती घालून वांटून घेतलीं आनी लागसार बसून ताका ते पारो करूंक लागले. तांणी मांडलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर हे परी बरोवन लायलो, ओ जेजू सुदेवांचो राई. तवळो ताचे सांगाता दोग सोरांकी कुर्सार जोडलें, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. ते वाटेन हेणे तेणे वेतले ताची निंदा करताले आनी तकली हालोवन म्हणटाले, तूं देवाचें मंदीर नास करन 3 दिसांनी परत्यान तें उबारूंक शकतलो न्हय. तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बाचाव कर. तेच परी प्रधान याजक शास्त्री आनी मालगडे ताची केळकुळां करन म्हणटाले. हेरांक ताणें बाचाव केलें पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो सकाना. हो इस्रायलाचो रायकय तर कुर्सा वयलो तो देवून दी आनी आमी ताका सतमानतेल्याव. देवाचेर तो पातयो लोमू, देवाक तो जाय जाल्यार तोच ताका सोडोवन दी. आपूण देवाचो पोत म्हणून तो सांगतालो न्हय. ताचे सांगाता कुर्सार जोडलेले सोरी तेच परी ताची निंदा करताले. दनपारांत हांव 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो. सोडून 3 वरां जातना जेजून व्हडल्या तळ्यान म्हळें, येली येली लामा सबक्तानी. म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तक्षण तांचे मदल्या एकल्यान धांवून वचून एक दर्या आळमे हाडन शिरक्यांत बुडयलें आनी एक बडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वंठाक धरलें. पूण एर थोडे म्हणटले, रावा, एलिया ताका बाचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून परत्यान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारली आनी प्राण सोडलो. ताणें प्राण सोडतस देवळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जालो. भुंय कांपली, खडपां फुटलीं आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आनी विशेव घेवन आसलेले साबार भोक्त जिवान जाले. आनी जेजूचे जिवानपण जाल्या उपरांत ते पोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शारांत येवन साबार जाणांक दिश्टी पडले. शतापती आनी ताचे सांगाता जेजूक पारो करन आसलेले जण भुंयकांप आनी घडलें तें सगळें पळोवन
भोव चड भियेले. न्हीज जावन देवाचो पूत हो म्हणाले ते. आनी सबार स्त्रियोय थंय पयस उबे रावन ह्यो संगती पळयतल्यो. जेजूची सेवा साकरी करन गलिलिया तावन ताज्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. तांचे मदें उबी आसली मोरी मागदलेन, जाकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी जेबेदेवांच्या पुताची आवय. सांज जाल्या उपरांत आरिमातेयेचो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस. तो पिलाता सरशी गेलो आनी ताणें जेजूची कोड मागली. कोड ताका सोडून जय म्हणून पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देंवोवन नितळसाणाच्या लुगटान गुठलायली आनी ताणें आपणाकच म्हणून कडपांत पोकोर्न केल्ल्या नव्या पोंडांत ती दवरली. आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मागदलेन आनी ती दुसरी मोरी थंय पोंडा समकार बसोन आसली. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांतल्या सकाळीं प्रधान याजक आनी फारीजीव सांगाता मेळोवन पिलाता सरशी गेले आनी म्हणाले, सायबा, तो ठक्की जिवांत आसतना 3 दिसां उपरांत हांव परत्यान जिवांत जातलो म्हणून म्हणटालो ताजो आमकां उगडास आयलो. देखून 3 दीस पर्यंत पोंडा लागीं पारो दवरूंक तुवें हुकूम दी जय. नंतर ताचे शिस येवन ताका सोर्यां व्हरतीत आनी तो मेल्ल्यान तो जिवान जाला म्हणून गांवार गाजयतीत. आनी ही निमाणी पोठोवणी पयल्यांच्या प्रासड मारेकार जायत. पिलात तांकां म्हणालो, तुमचे लागीं पारे आसात न्हय, वसा आनी तुमकां कितें कळटा त्या प्रकार बंदोबस्त करा. इतलें आयकून ते पोंडाची बंदोबस्त करूंक गेले. पोंडाचे शिळेर मोर घालन आनी लागीं पारो दवरन ते फाटीं आयले. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी ताळयांचो आयतार, ह्या जेजूच्या पाशांवाचो आयतार आमी आचरण करता. आयच्या लितुर्जींत आमी पळयता पयलें ताळयो बेंजार करन कसो जेजू जेरुजलेमाक प्रवेश जालो गी ताज्या विशयांत आमी आयकता. आनी जेजूक ओसान्ना ओसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून ताका जेरुजलेमांत घेतात. ताच्या उपरांत आमी पाशांव वाचलो. सगळो पाशांव आमकां तो एक बेसांव म्हूण येत. आज आमी पाशांवांत आसा. कशें जेजून तो अनुभव जोडलो गी एक ताजो वांटो म्हूण येत. आज असले मारेकार कर्ग आमकां ह्या संवसारांत आमचेर धाड घाल्या आनी आमी भियेन आसा. मोगाचे भाव भयणीनो, जयकार गल्लेस व्यक्ती ताका तिरस्कार करतात. ताळयो धरलेस व्यक्ती फाटल्यान सुरी तोपतात. वसान्ना 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 म्हणलेस कुर्साय ताका कुर्साय ताका कुर्साय ताका. थोडो नमणेचो लोक आसा, तो कसोय गुंता, कोणा फाटल्यानी धांवता. आज थंय आसले शास्त्री फारीजीव ह्या याजक ते सक्कड गुटमोळ करूंक पडले. गुटमोळ कोणा विरोध गुटमोळ? देवा विरोध गुटमोळ. देवाच्या पुता जेजू विरोध गुटमोळ. ताका कशें नास करचें म्हणलो गुटमोळ. आनी जेजूकें सक्कड कळीत आसलें. त्या खातीर जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत मागोवंक गेलो. बापाची कुशी ताणें सोदली. त्या कुशेक ताणें काल्ती मान घालो. आज आमी देवाची कुशी सोदी जय, देवाच्या कुशेक आमी काल्ती मान घाली जय. आमी भियोंक नजो. ताजे शीस न्हिदेन पडले, न्हिदेन बुडले आनी जेजू तांकां म्हणलो, जेजू तांकां सांगी लागलो, जागृत रावन मागणें करा. आज मोगाचे भाव भयणीनो, आमी जागृत रावन साबार घरांनी आमच्या मागणी नातली. आज हे मारेकार कर घेतना आमी जागृत रावल्या. ह्या जागृत आमकां केला म्हूण दिसता. ह्या कर्गान देवाक हाक बोब मारूंक, देवा लागीं उलोवंक, देवाची कुशी करूंक आमकां एक अवकाश म्हूण येत. मोगाचे भाव भयणीनो, शीस ताका फोळून धांवतात. पेद्रू पयशिल्ल्यान पाटलाव करता. पेद्रू ताका नेगार करता. जुदास ताका 30 नाण्यांक विकता आनी तो वचून गळपास करून मोरता म्हूण आयच्या वांझाल आमकां सांगता.
आपणा सांगात जे कोण आसले सक्कड ताका पळोवन धांवतात आनी तो एकसुरो जाता. एकसुरपणाची बेजाराय, एकसुरपणाची दीस आसात पळया, बारी एक भयानक म्हणयेत. आनी जेजूक तसलो अनुभव जालो. जेजून कितें केलें, ताका धैर्य आसलें, आत्मीक धैर्य ताणें मागलें, बाप म्हजे सांगत आसा आनी हांव हें सक्कड फूड करता म्हणलें धैर्य, आत्मस्थैर्य देवान ताका फावो केलें. आनी ते गुटमोळू, थंयसरचे हर एक अनकर, थंयसरचे हर एक विशय ताज्या मतीक नीज जावन एक डिस्टर्ब जाताले. जाल्यारी ताचें कॉन्सन्ट्रेशन, एकाग्रता म्हणटा आमी, ह्या ताची नदर बापाचेर आसली. पळया ताका कुरसायतात. कुरसायतना लोक ताजें केळकुळां करतात, थोडे ताका केणटात, थोडे ताज्या विशयान नाका जाल्लें उलयतात. ताज्या तोंडांत हांव शिराप येना, ताज्या तोंडांत हांव बोगसाणें बोगसाणें बोगसाणें. तो बोगशिता, तो येवकारिस्त जाता. येवकारिस्त आमकां बोगशिता, येवकारिस्त आमकां देवा सांगाता एक करता. आनी येवकारिस्तीक जेजू आमकां लिसांव शिकयता. बोगसाण्याचें जिवीत आनी माया मोगाचें जिवीत, पवित्रपणाच्या जिविताक आमकां आपोवणें दिता. खुर्सार हर एक तो सोंसता, तो शिराप घालना. बगार तो आशिर्वाद दिता आनी सांगता बापा तांकां बोगशी ते कितें करता ते नेणात. आनी अशें तो प्राण करता. प्राण केल्या उपरांत ताका व्हरून समाधींत दवरतात. मातशें भाव भयणीनो, समाधीन दवरल्या उपरांत तुमी पळया ते सांगता तो टक्की, तो फडकिरो. जाल्यारय तांचें कठीण काळीज मोवळोवंक ना. साबार जाणांचें कठीण काळीज मोवळना. बायबलांत आमकां सांगता इब्रेव बरयल्या पत्रांत 6व्या वास्वरांत वोळू 4:4 भावार्थ होगडायिल्ल्यांनी देवा सरशी येवन फाटयोवंक साद आसा काय? खंडीत साद ना. तांकां एक फावटी सारकीचो उजवाड मेळ्ळो, पवित्रत्व तांकां मेळिल्लो, देवाचें उतर तांकां कळिल्लें. मागीरय ते विश्वास भ्रश्ट जाले, म्हणजे ते गतकी जाले. पातक्यांक देव बक्षिता. पेद्रू पातकी जालो, ताका बक्षिले. जुदास गतकी जालो, गतान पराधीन केलो, गतान ताका ताणें उमो दिलो. आनी आज हे लोक ते देवाक घात करतात. तो फडकिरो, तो टक्की मेल्या उपरांत असलें उलयतात आनी ताका पारोत, त्या समाधेक पारोत दवरतात. मगच्या भाव भयणीनो, सगळो पाशांव जेजून सोंसलो. आज आमकां त्या पाशावाचो अनुभव जाता आसा. पिडा शिडा घरांत हांव भायर येवंक ना. हेजे आमची कामां, आमची भुरगीं बाळां कुटुंबांत अंकर बंकपस बंदोड वेडो घाला, कितें करचें आमकां कळीत जायना. तर आज सोमयेचो पाशांव आमकां जावं दी बेसांव. त्या पाशावा द्वारे आमचे पाशांव तो हळू करता, आमकां सुडका दिता आनी आमकां तो बेसांव दिता. कवणे तावन कुर्सा पर्यंत ताणें मोग केलो आनी ताणें आपणाक संस्कार जावन सक्रामेंत जावन कुर्साचेर आमकां दिलो. तस्सू सोमी आज ह्या ताळयांच्या आयतारा, पाशांवांच्या आयतारा आमचे पाशांव उणें करून दी. ह्या भगवंत हप्त्यांत आमी पांय तेंकता आसतना आमी त्या शास्त्रा बरी, फारिजावा बरी, ह्या थंय केणटल्या बरी, केळुकुळेलां करतल्या बरी आमी जावचें नाका. आमी ताका नेगार करचें नाका. आमी ताचो मोग करया, आमी ताच्या वाटेन चमकोवया, आमी ताचे खरे शिस्त जावया, आमी ताचो मोग करून ताका साक्षी जावया. सर पदवेदार देव तुमकां हर एकल्यांक आशिर्वादान बेसांवांनी बरोवन दी म्हण हांव मागतां. दोळे धांपून एक घडी भर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, आगणीत का कुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणणी दिता. ह्या पाशांवांच्या आयतारा आमचे पाश्चांव तुका समर्पण बेसांवां खातीर मागता. तुजें दैवीक बेसांव आमच्या मिसांवांचेर, कुटुंबा जिविताचेर देव दिवं दी. आज आमचे भितर पिडा शिडा, अंकर बंदपस बंदोडे उणेपण आसा, कर गायलां, आमकां राख सोमया. आमी अस्कत परज आमचेर दया दाखय सोमया. आमची अस्कत काय बक्षी सोमया. आमकां तुंसू सोडवंदार, तुंसू आमचो भद्र आसरो, तुंसू आमचो बरवसो, तुंसू आमकां आमच्या कुटुंबाक सांबाळटाय, आमचें क्रिस्ती जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक तूं आमकां मजत दिताय. तर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान सक्तेन आमकां बरो हो पाशांव आमकां बेसांव हाडून दी, सुडका हाडून दी. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.